जाणवायच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवाक ओळखूंक ना आनी दिसता त्या बऱ्या वस्तूं देशी जो आसा ताची ओळख घेवंक पावनात, वो केल्ल्या वस्तूंचेर मोन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक ओळखूंक ना, ती मनशां सोयंबानूच पिशी. उजो, वारो, जोडजोडीत वारें, नोकेत्रांनी भरलोलें अंतराळ, नेटान धांवतें उदक आनी अंतरावेलेचे दिवे ही सगळी संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. वस्तूंचे स्वरुपायक भुलोवन तांणी तांकांच देव कशें मानलें. पूण हे वस्तूंचो धोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण तांणी जाणा जावची, कित्याक त्या स्वरुपायच्या घडणारान तांकां रचल्यांत आनी तांचे पदवेचे आनी बळाचे तांकां कौतूक दिसलें तर ह्योच वस्तू केल्यात तो तांचेवन कितलो अदीक पदवेदार हें ताणें धोरकून काडचें, कित्याक रचनाच्या व्हडपणा आनी स्वरुपायोदेशी अनुमान करून त्याच रचणाराक आमी ओळखूंक पावता. तरी ह्या मनशानो व्हड गुन्यांव करूंक जायना, कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका अत्रेकतना ती घोडे चुकतात आनी ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावन हे वस्तूंची ओळख घेवंक ती भार घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपाचेरूच तांचें मोन उरता. तरी आसतना तांकां गुन्यांव ना म्हूण म्हणूंक जायना, कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोदून काडूंक तांकां इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूंच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडूंक पावली नात? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता म्हणुया. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताची काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब, अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जशें नोयच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोय तारवार भितर सरलो आनी तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगळ्यांक बुचकावळून मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता कोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार तावन उज्या आनी गणगणाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो आनी त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाचार आनी ताची मुस्ताकाय घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाच्या बायलांचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो आनी तो इबाड करता
तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती 2 जाण एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. 2 बायलो एका दांट्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा, खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोदें आसत थंय गिडूय एकटावतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. नियाळाक आदार. आना एका गिरेस्त घराब्यान जल्मलें. ताची आवय गिरेस्त आसुनूय देवाच्या मोळ्यांत खूब वावर करताली. पिडेस्तांक, गरिबांक आनी अनाथांक जायती आदार दिताली. दर दिसा देवाचे उतर वाचून आपले जिवीत मागण्यांत सारताली. तांचो घोराबो देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जियेतालो. जेजू फारिजावांक शुभ वर्तमानान जोडटेच्या दिसाची खबर सांगता. पूण फारिजेव अशें चिंतात, एक राजा येवन तांकां रोमांच्या ताब्यांतलो सोडयतलो. मनीस खाला पडटा पूण परतून देवाशी येता. जेजू आपल्या दुसऱ्या येण्याची खबर करता. त्या दिसा आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. सगळें सोंपतलें. आमी वायट करूनच जाल्यार आमचें निसणटण जातलें अशें जेजू आमकां सांगता. जेजू देवाच्या उतरांत आमकांय परतून परतून उगडास करता. आसात आमी तयार? जायते पावटी आमचे वडील, पाद्री आनी तशेंच देवाचें उतर आमकां उगडास करता. तो दीस केन्ना येतलो तो खबर ना आनी आमी तयार रावंक जाय. कोविड-19 पिडेंत जायतो लोक मरून गेलो आनी मरत आसले आमचे सरकार आनी आमी तयार? आमी देवाचेर आनी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडल्यार आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत कुरपा आनी मेळ्ळ्या उपरांत सासणाचें सूख फावो जातलें. मागणें, बरें जिवीत जिवंक सदांच आमी तयार आसूंक आमचेशी तूं राव जेजू.